महत्वाची प्रशासकीय कृतीन एड हॉक वा अधिकारी पुलीस निरीक्षकांक तांच्या मूळ पुलीस उपनिरीक्षक पदाचेर परतून हाडल्यात, कारण तांच्या आड गुन्यांवकारी केशी अजून प्रलंबित आसात। गुन्यांवकारी कारवाई चालू असताना खास करून पुलीस दळा भितर प्रमोशन दिवचे न्हय अशें उच्च न्यायालयान स्पष्ट केलां। निरीक्षण केल्या उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत ही कारवाय जाल्या। क्रायम ब्रांच, GRP युनिट्स, ट्रॅफिक सेल, SPCR पणजी हांचे कर्मचारी आनी सध्या निलंबित आशिल्ल्या एक अधिकाऱ्या मदीं परिणाम जाला। पुलीस महासंचालकाच्या कार्यालयान जारी केल्ल्या अधिकृत आदेशा प्रमाण पुलीस स्थापन मंडळाच्या शिफारशी उपरांत न्यायालयांनी निर्णया उपरांत आनी ॲडव्होकेट जनरलाच्या कायदेशीर मता उपरांत हो निर्णय घेतला। ह्या अधिकाऱ्यांक निरअपराधी वा निरअपराधी नाशिल्ल्यान तांची पदाधिकारी प्रमोशन रोखडेच प्रभावीपणान फाटीं घेतला अशें गोंय पुलिसांनी स्पश्ट केलां। आता गुन्यांवकारी कार्यावळी निमाणे मेरेन नेमान प्रमोशन मेळोवपा खातीर तांची केस सीलबंद आच्छादना खाला उरतली। ही घडणूक PSI आनंद नार्वेकरान दाखल केल्ल्या रीट याचिकेंतल्यान सुरू जाता। तांणी आपले प्रमोशन नाका म्हणपाक आवाहन दिलें जाल्यार प्रलंबीत केसी आशिल्ल्या हेरांक आदी पदाधिकारी प्रमोशन मेळ्ळा। अशी पद्दत शिस्त आनी पुलीस वेवसायांचेर लोकांचो विश्वास भलायकेक बरो ना अशें खर टिप्पणी उच्च न्यायालयान केली। तशेंच कांय अधिकाऱ्यांकडेन संबंदीत आशिल्ल्या फाटल्या वादांचेरूय ह्या प्रश्नाक लागून लोकांचें लक्ष परतून सुरू जालां। तातूंत गैरवागणूक, भ्रष्टाचाराच्यो केसी, संवेदनशील कागाळींत, प्रक्रियात्मक चूक हाचो आरोप आसा। आता खातीर उच्च न्यायालय आनी गोंय पुलिसाचो संदेश स्पश्ट आसा: नो एलिव्हेशन विदाउट क्लियरन्स। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।